Yes. ही संस्था हांगा खोतिगांव वाठारांत वावर करता इतल्याच खातीर की जे आमचे गांवांतले लोकसंस्कृती आसात खाद्यपदार्थ आसात हे आमचे लुप्त जायत चल्ले आसा। आमची संस्था फक्त एक दिसा पुरतीच मर्यादित ना। तुमकां सांगपाक उमेद जाता की आमची संस्था गेल्या वर्साक आमच्या संस्थेन जवळ जवळ 1.5 लाख सुमार आमच्या ह्या खाद्यपदार्थ आणि जिन्नसां वचून पणजी वचून आमी इन्कम जनरेट केल्ले आसा आणि आमच्या आदिवासी महिला यांच्या दोगांच्या जोड परवान आणि दुसरी म्हणल्यार आमचे आदिवासी महिला आणि पार्वती परिवार हांच्याच माध्यमांतून आमी पणजी बिचोली सारख्या ज्यो आमच्यो रानभाज्यो आसा आमी रानभाज्योचे उत्सव एक दीस करता आनी सोडटा अशें जावपाक जायना म्हणून आमी मास्टर क्लास अरेंज केले। मास्टर क्लास अरेंज करपा फाटलो उद्देश इतलोच की सिटींतल्या लोकांक ज्यो भाज्यो आसा गांवांतल्यो त्यो खबर ना त्याच बरोबर ज्यो कशी रांदप तेजे औषधी गुणधर्म कितें हे खबर ना हे आमी लोकांक त्या पटवून दिले आणि त्या सिटीच्या लोकांनी ज्या भाज्यो विदाउट ऑयलीचे बगर ज्यो भाज्यो इतली टेस्टी आसा हे खबर सुद्दां नासली कांय लोकांक ते जेन्ना पटले तेन्ना ह्या लोकांनी आमकां दर वर्सा तो आमकां निमंत्रण दिवपाक वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतल्या माध्यमांतल्यान जे प्रशिक्षण दिवपा खातीर आमकां आपयता। आमच्या आदिवासी महिला जो ग्रुप आसा ह्या हांच्या माध्यमांतल्यान आमी पार्वती परिवार दोगांनी संयुक्त ह्या कार्यक्रम आयोजीत केला आणि आमकां तेजो भरपूर फायदो जाला। म्हाजें तेच खरें अशें म्हणपी म्हणून आमी फुडें वचपाक शकना म्हणून हांव जे कोण म्हाका विरोध करता कश्ट दिता तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। ज्या मनशाचे कश्ट अडचणी जे हांवें म्हाजे खांद्यार घेतले तेच मनीस म्हाका आयज त्रास करता पूण ते म्हाजे बऱ्या खातीर करता। हांव केन्नाच म्हाजे जे कोण त्रास करता किंवा अडचणी हाडपाक सोदता ते हांव नेगेटीव हेणी केन्नाच घेना पॉझिटीव हेणीन घेता आणि हांव फुडें वयता। लोकांचो मोग तुमचेर असोच आसतलो कित्याक तुमी जो वावर करता आनी तुमचो आज रिपोर्ट कार्ड ते पार्वती परिवाराचो आयकल जाल्यार तुमचो वावर दाखोवन दिता तुमच्या कामाची पद्दत। कित्याक हांव दुसरी गजाल म्हणटा जेन्ना आमी 2021 सुमार आमी कृषी घराक आमी फावंडेशन दवरलें आनी CM येवन फावंडेशन घातलें पूण आयज दुर्दैवान आयज पर्यंत कृषी घराचो प्रश्न सुटोवंक जायना। आज कृषी घर येयल्लो जाल्यार कोणाक फायदो आसलो जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांक फायदो आसलो ह्या गांवडोरी खोतिगांव श्रिस्ता आगोंदा ह्या वाठारांक फायदो आसलो। आयज जे आमी आमचे गांवचे लोक बसता हांव एक जरी काणकोणचे हेतूंतले म्युनिसिपालिटी एरिया आशिल्ल्या तरी आसतना म्हाका जेन्ना आमी गुळ्यांक सारक्या रस्त्या बाजून जेन्ना लोक बसता आनी आपले सामान विकतात जे आमचे बारशा सारक्या भाश्याक इवन कारवार वचून सर आमचे गेले आमचे विकतात पूण त्या टायमार हे समज येयल्लो जाल्यार तांकां डायरेक्ट विकपाक मेळटाले तांकां एक बसपाक जागो उरतालो। सगळ्यांक नमस्कार। आदि कला उत्सव ह्या प्रोग्रामात माचेर उपस्थित आणि तो धबधबो कोण आडोवपाक शकना हे सगळे आज ह्या माटवान उपस्थित आशिल्ल्या त्या सगळ्या म्हज्या महिला भगिनीन आज दाखोवन दिल्ले आसा। आणि एक गोष्ट हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता बरेचश्यो हांगा सुनोय आसा बरेचश्यो हांगा सासू मायो आसात मायो आसात। सुनो ह्यो केन्ना तरी मायो जातल्योच जातल्यो आणि ह्याच एंगलाच्यान प्रत्येक मनीस जो आसा तो राजकारणाक आसूये किंवा आज निवृत्त शिक्षकांचो हांगसर आज शिक्षक सत्कार केल्लो आसा ते केन्नाच एका जाग्याचेर रावपाक येना। जशी सरस्वती आणि लक्ष्मी एका हातांतल्यान दुसऱ्या हातान वता तशीच तरेची राजकीय सत्ता सुद्धा एका कडल्यान दुसरे कडेन वता। पण एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय जेका माज चडटा ज्यो मनशान जेका आधार केल्लो आसा ज्या मनशाक फुडें वचपा खातीर तेको ज्या मनशान दिल्लो आसा तो विसरलेलो आसा तो केन्ना केन्ना वाट ही चुकतात
वाट जेन्ना चुकता तदनंतर जेन्ना सोदता त्या वेळाचेर वाट असली मळलेली वाटेन भितर आज एक डोंगर किंवा काटे किंवा फातर पडिल्ले असतात पण ते फातर काडटा काडटा म्हातारो जातलो आणि हे म्हातारेपणांत आपण कितें केल्लें आसा तेजे पश्चाताप परत 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 जातले आणि म्हणून ह्याच अनुषंगान हांव तुमकां सांगपाक सोदतां कोण कितें करता ताजे न वाटेक लागता आसतना आपूण कितें करपाक शकता हेच ध्येय दोळे मुखार दवरून कारण वाटेर काटे घालणारे खूब जाण आसतले पण ते वाटे वयले काटे सदांच काडून जो वाट आपल्या खातीर निर्माण करतलो दुसऱ्या खातीर निर्माण करतलो तोच जैतिवंत जातले आणि ते जैत तुमचे पदरान मेळचे अशेंच हांव ह्या वेळाचेर हांव म्हणटलो आमचो समाज जर आज सुशिक्षित जरी नाशिल्लो पण आज तो सुशिक्षित जाल्लो आसा तांकां विचार आसात तांकां आचार आसात आणि तांकां विचाराचे देवाण घेवाणा खातीरूच अशे तरेची व्यासपीठ निर्माण करपा खातीर आपूण कोण आसा हेची एक थाव जो तांकां लागपाक जाय म्हणून काणकोणच्याच न्ही संपूर्ण गोंयच्या विंगड सेल्फ हेल्प ग्रुपाक सुद्धा ह्याच कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयान आधार केल्लो आसात आणि आधार मुखारय करीत आसतलो कलाकार खंयच्या एका जातीचो नासता तो खंयच्या एका धर्माचो नासता त्याच्या पलीकडे वचून हांव सांगता कलाकार खंयच्या एका पक्षाचो आसपाक शकना कलाकार हो कलाकार आसतलो आणि कलाकार ज्या वेळाचेर आपली कलेची प्रस्तुती करतले तेका कसलेच तरेच्यो वण्टी उबोवन तेका मुखार वचपाक जाय या खातीरूच म्हजे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय जे आसा ते आज वावर करता आकृती करतले त्याने वेळाचेरूच तुम्ही जैतिवंत जातली अशी आशा हांव बाळगितां तुम्ही जैतिवंत यशाकडे जावता आसतना खूब अशे संकट येतात संघर्ष करचो पडटलो आणि आदिवासी समाजाचे जीवन तर संघर्षाशिवाय आजपर्यंत केन्ना जन्मले जाल्लेच ना पण आम्ही प्रयत्न करता या आदिवासी समाजात मुख्य प्रवाहात ओडून म्हणून तांकां जर मुख्य प्रवाहात जर हाडटले जाल्यार पयलो विचाराचे साधन आज तुमकां दिवपाची गरज आसा आणि विचाराचे साधन पहिले पाऊल ज्या वेळेचेर हांव कला आणि सांस्कृतिक मंत्री जालो त्यावेळेचे प्रत्येक ग्रामीण भागातले म्हणजे अर्ज जे आसात मागीर ते आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान आसूं किंवा आदरणीय आदले आमचे मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर यांच्या मतदारसंघान आसून कोणीच आमकां हेंकां आधार करूं नाका तशें म्हणलें ना म्हणून ज्या मनशा पासून जाका भय भिरांत आसा तेच मनीस अशे काही गोष्टी करतात तुम्ही भिवू नाकात आम्ही तुमच्या बरोबर सदांच आसतले अशी आस्त हांव तुमकां दिता परत एकदा या माच्या वयल्यान तुम्ही जो प्रकार सादर करतले त्या कला प्रकाराक म्हजी लाख शुभेच्छा व्यक्त करता।